नमस्कार इश्टानो. आरपोरा रोमियो लेन जे घडले फाटल्या आठवड्यान शेनवारा राती इंटरव्हिनिंग नाईट बिटवीन सॅटर्डे अँड संडे 6-7 तारखे राती मदीं खूब वायट घडले. 25 लोकांचो जीव गेलो. नॅशनल न्यूज जाली. गोंयच्या रेप्युटेशनाकूय मार बसलो. पूण हें अशें कित्याक घडटा ह्या प्रश्नाचं उत्तर आतां सगळेच जाण सोदपाक लागला. पूण तें उत्तर सोदतना आमी सारके दिशेन वयता काय ना हो एक प्रश्न आहा आनी हो म्हत्वाचो प्रश्न आहा. सो आमी आमचो दृश्टिकोण मातसो लोकां समोर आनी सरकारा समोर दवरता. कित्याक बाय एंड लार्ज आमी जेन्ना सरकाराक बरोवन घालता तांकां ते सिरियसनस नासता. तांकां दिसता की आमी तेंचे दुश्मन, आमी तेंची सगळींच कामां आडोवपाक येयल्ले आसता आनी ताका लागून ते आमी सांगलेले केन्नाच आयकपाक तयार आसना. पूण हांगासर आनी एक उदाहरण मेळटलें की आमी सांगता ते ह्या सरकारान सिरियसली कित्याक घेवपाक जाय तेजें कारण आहा. आनी तें कारण म्हटलें पळय तुमकां आयज हांव एक्सप्लेन करतलो पळय इश्टानो तें. इश्टानो पळोवन घेवचें, ही एडवोकेट रोहीत ब्रास डिसाची लिगल नोटीस. तारीख पळया 4 नोव्हेंबर 2025. एक्झॅक्टली 1 म्हयनो आनी 2 दिसां पयलीं लिगल नोटीस धाडलेली. खंयच्या डिपार्टमेंटान धाडलेली ती पळोवन घेवया इश्टा. स्टेट थ्रू चीफ सेक्रेटरी, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग चीफ टावन प्लॅनर, विलेज पंचायत आरपोरा नागवा सरपंच सेक्रेटरी, द डेप्युटी कलेक्टर अँड सब डिव्हिजनल ऑफिस बार्देस. आतां डेप्युटी कलेक्टराक कित्याक धाडलेली काय म्हटल्यार ते जे स्ट्रक्चर आसलेले जे आयच्या दिसाक सगळेच जाण इनलिगल म्हणटा ते फॉर वेरियस रिजन मागीर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन जी आतां सस्पेंड जाला ती म्हणपा लागली आपल्याक परमिशनां हाडून बीन दाखयली म्हणून. पूण डेप्युटी कलेक्टराची अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. बिसायड्स लँड रेव्हेन्यू कोड कन्वर्जन सनद आसा काय ना ते पळोवपाक. हेंच्यांनी त्या ओनरांक 2024 नोटीस धाडलेली. काय सांगना, ज्या दिसा उजो पेटलो त्या दिसा पर्यंत ते हॉटेल नायट क्लब चलताले. वन ऑफ द सर्वे नंबर इज अ टॅनंटेड लँड आनी कायदो सांगता जर टॅनंटेड लँड आसा जाल्यार लँड यूज चेंज परमिटेड ना. फर्स्ट इन्स्टन्साक ते हॉटेल डॅमोलिश ना जाल्यार ऑपरेशन्स तरी स्टॉप जावपाक जाय आसलेली, पूण जावंक ना. सो डेप्युटी कलेक्टराक एक नोटीस आसलेली. देन गोवा स्टेट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हेंची आतां रिसंट बातमी मेळटा की हेंच्यांनी नोटीस काडलेली ती विड्रॉ केली. CRZ लागना म्हणून. आतां सॉल्ट पॅनांक सॉल्ट मीठ कशें जाता, आगर खंय आसता, खाऱ्या उदकाक. खाऱ्या उदकाक जर CRZ लागना जाल्यार आनीक कितें लागता गोंयांत? फक्त पयशेच लागता दिसता मेजा पोंच्यान येता ते, आनीक कांय लागना. देन BDO बार्देस, देन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, दर्याचे म्हटले आमचे उदक वॉटर बॉडीसाच्या कुशीर आगाराचेर हे हॉटेल चलताले, तेंचे डिस्चार्ज खंय वयताले हे GSPCBचे पळोवपाचें काम. डायरेक्टर ऑफ पंचायत इतले 8 जाणांक ते नोटिसीस घातलेल्यो. केन्ना? एक्झॅक्टली 1 म्हयनो 2 दीस पयलीं. कोणी कांयच एक्शन घेवंक ना. 1 म्हयन्यान उजो पेटलो. दीस इज नॅचरल जस्टीस. पूण अनफॉर्च्युनेटली ते इनोसंट 25 जाण जे आसलेले तेंचो जीव गेलो. आतां सरकार म्हणटली आमी एक्शन घेतली. कितें एक्शन घेतली? हे पळय ऑथॉरिटींक सस्पेंड केलें म्हणटले. कोण? डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हळर्णकर, मागीर GSPCBची मेंबर सेक्रेटरी शर्मिला मोंतेरो आनी रघुवीर वाक्कर पंचायत सेक्रेटरी. एक म्हटलें सस्पेन्शन इज नॉट अ सोल्युशन. मॅटर थंड जालें काय परत रिइन्स्टेट जाता. दॅट इज वन. सेकंडली अशें सरकार कित्याक करून दाखोवपाक सोदता आमकां की ह्यो एकाच इन्सिडंटान हेंच्यो चुकी जाल्यो, बाकी सगळें तेंच्यांनी जें कितें केलां तें सारकें कायद्याच्या हिशोबान केलां. ही नॉर्मल सिस्टम ह्या सरकारान करून दवरलेली. तेंच्यांनी फक्त ती सिस्टम फॉलो केली. आनी सिस्टम कितें?
परमिशना ना डायरेक्टर ऑफ पंचायत कितली इनलिगल असो, डेमोलिशन काडलेली असो, कितेंय असो, डायरेक्टर ऑफ पंचायत पयल्यान पयलीं काम करता ते स्टे करपाची आनी मागीर थंय ती हॉटेलां, नायट क्लबां पयशे जोडीत रावता आनी हांगासर प्रोसिडिंगां चालूच उरता. पंचायतीन कितें घडटा तें वेगळें सांगपाची गरज ना. पंचायती फुल्ली पॉलिटिकल जाल्लेल्यो आसा. MLAंचे फोन येता तशे ते वागता. GSPCBची कांय वेगळी गत ना. इतले इनलिगॅलिटी आसून थंयसर कांय प्रोविजन नासलेले आसून नायट क्लब चालू आसलेले. इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ. ह्यो असल्यो सिस्टमी कोणी क्रिएट करून दवरला? गव्हर्मेंटान. आतां तेजेर CM आमकां कितें सांगता? हो बाबा आयचोच स्टेटमेंट. CM कन्फर्म्स खंय बिर्च नायट क्लब ऑपरेटेड विथआउट लायसन्सीस. आतां तुजी सिस्टम डेफिशियंट आहा. दीस एक्सिडेंट इज अ क्लियर इंडिकेशन दॅट युअर सिस्टम इज डेफिशियंट. आतां हेज्या फुडें इम्प्रुवायजेशनाक तुका आतां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा CMाक. पूण CMान प्रपोजल्स कसले हाडून दवरला ते पळोवया. हांव हांगासर आतां ऑपॉर्च्युनिटी घेता टू रेफर म्हाजें घर स्कीम. म्हाजें घर स्किमान सरकार कितें सांगता की 2000 फेब्रुवारी 2000 पयलींचो स्ट्रक्चर आसूंक जाय आनी तो कोण एप्लाय करता पळय तो 1999 गोंयान आसूंक जाय. रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट जाय. सो CM सर ह्या पळय फेब्रुवारी 2014ची गुगल अर्थ इमेज आनी ते जळ्ळा पळय स्ट्रक्चर तो पळय तो गुगल अर्थ इमेजीन दिसता. ह्या मनशान आतां जर एफिडेवीट दिले अंडरटेकींग की आपूण 1999 गोंयान आसलोलो आनी तुमचे प्रोसिजरूच ते एफिडेविटाचेर अंडरटेकिंगाचेर तुमी कितेंय अलाव करता. सद्याक ही सिस्टम करून दवरला तुमी. एविडन्स बीन मागपाची पद्दत गेली. तुमी अंडरटेकींग दिया. फाल्यां सकाळी जर कोणी क्वेश्चन केले जाल्यार इशुईंग ऑथॉरिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. तुमी वचून तेका धरा अशें तुमी लोकांक सांगता. आनी तुमीच सांगता की लाखांनी तुमकां आतां एप्लिकेशनां येयला म्हाज्या घराची. सो 1 लाख अंडरटेकींग लोकांनी स्क्रुटनायज करप आनी तुमी त्या अंडरटेकिंगाचेर एप्रुवल्स दितल्यात. ही तुमची सिस्टम. CM सर एक सांगपाक सोदता, जर गोंय प्रॉस्पर जातलें जाल्यार तुमकां टॉप पोजिशनाचेर बसयला. आमी नीजक रिएक्शन करपाक न्हू. खंयच्याय इन्स्टिट्युशनान जो कोण बोर्ड वापरता, तकली वापरता, हू एप्लायज दॅट मायंड, तेका टॉप पोजिशनाचेर बसयता. आनी जो लेबर वर्क करता पळय तो सदांच सकयल्या पोजिशनांचेर आसता. पूण तुका जर टॉप पोजिशनाचेर बसोन सकयल्या पोजिशनाचेर काम करपाची इच्छा आहा जाल्यार गोंय कशेंच वयर सरचलें ना आनी हे असले एक्सिडेंट्स रुटीन जावपाक लागतले. म्हणून तर हावजकिपींग बीन आसता पळय तो केन्नाच खंयच्या कंपनीचो हेड बीन जायना. जो हेड आसता तेका सगळें मेंटल कामां आसता. खंय एक्सिडेंट जालो तूं थंय पावता, फोटो काडटा म्हणून तूं आतां लोकांक दाखोवपाक. आनी आमच्या लोकांकूय समजना की ते एक्सिडेंट जातो कोणी CM धांवपाचें CMाचें काम न्हू. एक्सिडेंट कशें जावचें ना तें एन्श्युअर करपाचें CMाचें काम. आतां तो ह्या एक्सिडेंटा उपरांत नीजक रिएक्शन्स करून हांगा थंय धांवता पळय, हेजो अर्थ तेणी सिस्टम इतली डिटोरेट करून दवरला आनी इम्प्रुवायजेशनाक स्कोपूय दवरूंक ना. कित्याक हे स्ट्रक्चर जर जळोंक नासलेले फाटल्या म्हयन्यान जाल्यार 6 म्हयन्या भितर म्हाज्या घर स्किमी अंडर लिगल जातले आसले. आनी तेच्या उपरांत जळडले जाल्यार एवरीथींग वूड हॅड बीन लिगल. मागीर केदी व्हडली लज हे CM आनी हे BJP सामकीच निर्लज्ज जाल्लेली आहा. पूण गोंय एज अ ब्रँड वूड हॅव टेकन अ सिवियर बिटींग. आतांय घेतला. हे जेन्ना हेच CMाचे न्हू ते फाटल्या दिसांनी पेडण्या वचोन तेंची घरां लिगलायज करता जाल्यार तुमच्या पोटान कित्याक दुखता? आतां हांव एक्सपेक्ट करतलो पूण दीस इज नॉट द टायम. हांव मानता पूण आतां CM अशें स्टेटमेंट करिना जाल्यार पुरो. ते 25 जाण जे बाबडे तेंचो जीव गेला पळय ते गोंयचे न्हू. ते गोंयचे ना मरे. तुमच्या पोटान कित्याक दुखता अशें विचारना जाल्यार पुरो म्हणून. पूण हे प्रसंग गोंयकारांचेरूय येवपाक वेळ लागचोलो ना जर अशीच सिस्टम चलत रावली जाल्यार. सिस्टम करेक्ट करपाक
you have to apply your mind, which we can see you are clearly refusing to do. There is no solution if you are not applying your mind. आणि आम्ही सांगता ते अधूनमधून ऐका. आम्ही तुमच्या बऱ्याक किंवा तुमच्या वायटाक सांगिना, आम्ही गोंयच्या बऱ्याक सांगता. आमकां एक्सपिरियन्स आहा, आम्ही इंडस्ट्रींतल्यान येयल्लेले लोक. सो विचार करचे. देव बरें करूं.